minds of people of Goa due to unchecked rise in pigeon populations in urban and residential areas, which now pose a serious public health hazard. ना हे पारवे जे आहा महाराष्ट्रान एक कायदो हाडला कबूतर खाना म्हणटा ते 51 कबूतर खाना हाडली मुंबई ताणी बॅन केला आणि तुवें जे वचून येवं म्हणून सांगले पळय धंदो घालपाक या म्हणून एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी तांकां संवय आहा ही हे पारव्यांक जेवण दिवपाची आणि ते आतां आमच्या सिटीनी जाल्या आणि सिटीन जावन कितें जाता तें पळय सांगता स्पीकर सर तुमचो मंत्री बाबूश मोन्सेरात की खूब वर्सां पयलीं मुंबय वतना ताका एक जाल्लें अशेंच एअर कंडिशनान येवन तांचे लेईंग जातात म्हणजे थंय बसतात आणि ताचे खातीर एक दुयेंस जाता हायपर सेन्सिटिविटी न्युमोनायटीस म्हणून आणि क्रिप्टोकोकल मेनिंजायटीस म्हणून आज मडगांवान जंय आतां म्हळ्यार पब्लीक स्पेसीस चड करून बायलां बिलां हू आर हॅविंग हें कितें तें आजमा हांकां एक इशू जाल्लो आहा महाराष्ट्रान हें जुलयाच्यान बॅन केलां सो नो मोर फीडिंग ऑफ पिजन्स इज अलाउड पिजन फिडर्स म्हणटे कबूतर खाना 51 बॉम्बे म्युनिसिपल काउन्सिलान बंद उडयलेले आहा सो हांव मागता की एक यू बॅन पब्लीक पिजन फिडिंग सेकंड क्रिएट एन अवेरनेस कॅम्पेन थर्ड एनफोर्स दॅट रेग्युलर क्लिनिंग ऑफ द एफेक्टेड एरियाज आणि तिसरे मुखेलमंत्री जेन्ना इन्वायट बी कोणाक करता अशी कम्युनिटीकूच तेन्ना मातशें तकलेन ताका हें सांग की बाबा हें घेवन येवनाकात म्हण तुमी हें दुयेंस आमकां गोंयकारांक नाका म्हणून कळ्ळें तुका न्ही स्पिकर सर हो मातसो सिरियस इशू हो सगळ्यांक लागूंक शकता आमकां कोणाकूय जावंक शकता आनी एक स्पिकर सर फुडें ह्या सभाघरान हांव पयर भायर सरतालो भरपूर पारवे आहा तूं देंवतना लेफ्टान पळय सगळे पारवे आहा ते येवन आमचे एसीन बसता आसतले आनी तूं जो एसीन सुशेगाद भितर आहा पळय तातूंतल्यान आमी दुयेंस घेतात वी आर ब्रिदींग अन इन्फेक्शन सो वी आर ऑल्सो इन ट्रबल ते तुमी पारव्यांक कोण हांगा पोसले ते नकळो पूण हांगा भरपूर आहा भायर वतना दिश्टी पडटलें तुमकां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर